गोंय सैमान नटला आणि होच गोंयचो सोबीत सैम आणि दर्यादेग वाठार पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक गोंया येतात। मात आता दर्यादेगेर वचत जाल्यार कांय दर्यादेग वाठारांनी सोऱ्याच्यो काचेच्यो बाटल्यो फोडून उडयल्यात आणि ह्यो कोवच्यो पर्यटकांच्या पांयाक लागून तांकां जखम जाता। तेन्ना दर्यादेगेर सोऱ्याच्यो काचेच्यो बाटल्यो व्हरपाक बंदी केन्ना घालतले म्हूण कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन प्रश्न मांडिल्लो। तशेंच आमदार विजय सरदेसाय, वेन्झी व्हिएगस, युरी आलेमांव हांच्यांनी लेगीत हे विशीं विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो। And when the couples go in the water, they go without the shoes, slippers, काय घालीन आसतना वयता ते. They like to feel the sand of Goa. आमची रेंव जी they want to feel that and they want to go and swim. Swimming करताना स्पीकर सर अशे जाल्ले हा खूबशे accidents, broken glass bottles. Speaker sir, when I am saying broken glass bottles, these are all beer bottles, whiskey bottles and other bottles which the tourists bring. They drink in the water, they break it over there. Prashna assist whether the Department of Tourism and also Home, Chief Minister Inga will consider to ban glass bottles. प्रश्न हो extended producer responsibility, fines whether you will increase, and about your beach cleaning contract, whether any cases are there where they did not clean the beaches regarding to this glass bottle breakage. Because 9 कोटी रुपयाचो दृष्टी आणि 17 कोटी रुपयाचो नोएडाचो मनीस हो नवे कितें करता 17 कोटी लावपाक एक मिनिट आणि तुवें तुजे जे एस्टिमेटेड कॉस्ट जो केला तो एस्टिमेटेड कॉस्टा परत तो लो आहा म्हणजे एस्टिमेटेड कॉस्ट तुम्ही ब्लोट केलो काय कितें हो म्हाका प्रश्न येता कित्याक रोहन खंवटो जेन्ना ओपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना तो म्हजे बरोबर आशिल्लो की ह्यो बीच क्लिनींग त्यो बायलांक दिवच्यो म्हणून तांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपान तांणी एक कोलवेच्या बायलांनी तांणी करून क्लीन त्यो बऱ्यो दवरतल्यो म्हणून ते म्हणपी तो हांगा आशिल्लो हे आतां नोएडाचो मोग कित्याक जालो आनी इतलो 17 कोटी पर इयर आनी 90 कोटीचो टेंडर कसो पावलो हे म्हाका जाय। दर्यादेग वाठारांतल्या सोऱ्याच्या दुकानां वरवीं काचेच्या बाटल्या बदला कॅनांतल्यान बियर कशा पद्दतीन उपलब्ध करून दिवपाक मेळटली हे विशीं विचार करतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले। जाल्यार गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी देखरेख कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण उल्लंघन करप्यांक 5 ते 50 हजार रुपया मेरेन दंड भरचो पडटलो। भौशीक सुवातेर सोरो पिवन काचेच्यो बाटल्यो फोडपी लोकांचेर खर कारवाय जातली म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हायती दिली। तशेंच दर्यादेगेर सोरो पिवचो न्हय म्हूण ह्या पर्यटन हंगामा पयलीं हिंदी आनी इंग्लीश ह्या 2 भासांनी सुचोवणे फलक लायतले म्हूण मंत्री खंवटेन सांगले। आमी खरें म्हणजे मॅक्झिमम वायन स्टोर्स जे आहा पळय न्ही ते परमिशन शेवटी एकदां सगळ्या लोकांचो इट इज अ बिझनस आनी तशें ह्या वायन स्टोर आनी बार बिझनसान जे गोंयकार आसात पण तो म्हणटा तो एक गजाल बरी आहा की ग्लास बॉटल दिवं नाका म्हणटा। ग्लास बॉटल दिवं नाका जाल्यार दुसरो कॅनान जी बियर मेळटा ती पण स्पीकर सर हांव हे एग्जामीन करता की बरेच जाण ते फक्त ग्लास बॉटलानूच बियरी पॅक करतात ती तेजेर एग्जामीन करता आनी जर शक्य आसत जाल्यार निदान जे कोस्टल बेल्टाक ज्यो आहा पळय न्ही वायन शॉप जाल्यार ताजो आमी विचार करता। मायकल लोबोनचो विशय घेतला तो खूब म्हत्वाचो आसा, गंभीरूय आसा आनी सरकारान तेची दखलूय घेतिल्ली आसा। एक म्हणल्यार जेन्ना टुरिस्ट येता वी एक्सपेक्ट हिम टू एन्जॉय द स्टेट in different forms but be responsible at the same time. एक अर्थ म्हणजे स्पीकर साहेब ताणी जो प्रश्न घेतला बॅनिंगाचो डायरेक्टली जरी म्हज्या डिपार्टमेंटाक पडलो ना वी आयडेंटिफाय दीस पर्टिक्युलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहोल एंड ड्रिंकिंग ऑफ ग्लास बॉटल्स ऑन बीचीज हैज बीन क्लासिफाइड एज अ पब्लिक न्यूसेंस under the Goa Registration of Tourist Trade Act 2001 and relevant provisions of the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001. आम्ही स्पीकर सर ऑर्डर जी काढली 13 जानेवारी 2025 पर अपडेट करून Serial number 10 is very clear कि activities such as consumption of liquor in open and breaking of glass bottles etc. in tourist places is identified as a public nuisance. And taka speaker sir, anybody who is having this particular type of things either will be punishable with a fine of ₹5,000 up to 50,000. Bureau Report, Gomantak TV.